नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश प्रभामणकर। गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। मयेच्यान दिसाक 250 ट्रक न्हय 50 ट्रकूच व्हरपाक मेळटलो खण माल। कोर्टाचो खण कंपनीक आदेश। वास्कोच्या मोडको वेवसायिकांक नेमको कोणाचो आशिर्वाद? प्रशासनाचे कारवाये कडेन पुरायेन दुर्लक्ष। दाबोळेच्यो बांयो प्रदूषित जाल्ल्याची ना म्हायती। प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाचो अजापीत करपी दावो। स्मार्ट सिटीच्या कामाचो मुख्यमंत्री पळयतलो दर्जो, सांगता महापौर रोहित मोन्सरात। कामाच्या दर्जा वयल्यान महानगरपालिकेच्या बसकेत बोवाळ। लोकांचे हित जपून घेतलो निर्णय, सांगता भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे। आणि न्यूझीलंडाचो ओपनर बॅटमॅन फिन एलनान केलो वर्ल्ड रिकॉर्ड। एका डावात 16 सिक्सरी मारून एलनान नोंदयलो विक्रम। आणि आता खबरो विस्तारांत। मयेच्यान दिसाक 250 ट्रक खण माल व्हरपाक मेळचो ना। दिसाक फक्त 50 ट्रकूच खण माल व्हरपाक मेळटलो। त्या भायर आयतार आनी सरकारी सुटयेच्या दिसा खण मालाची येरादारी करपाक उच्च न्यायालयान खण कंपनीक मनाय केल्या। तशेंच प्रदूषणाचेर नियंत्रण दवरपा खातीर प्रदूषण मॉनिटरिंग मशीन आनी सीसीटीव्ही कॅमेरा बसोवपाक सांगल्या। शिरगांवच्या मिना खणीवेल्यान 17,000 टन खण मालाची येरादारी आदींच केल्या। आता फकत उरला तो 6,000 टन खणमाल। मयेगांव सोडलो जाल्यार खणमालाची येरादारी करपा खातीर आमचे कडेन पर्यायी रस्तो ना। तेन्ना उरिल्लो खणमाल व्हरपाची परवानगी दिवची असो युक्तिवाद खण कंपनीच्या वकिलान केलो। दुसरे वटेन कायद्याची पाळणूक जायना म्हणून उच्च न्यायालयान खण संचालनालय आनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे कान ओडल्यात। All the years of mining, but the Department of Mines, Directorate of Mines had given a permission for transportation to one company in 2022, which these villagers had come to the High Court to stop, and the High Court had stopped the transportation. Now another permission was given to another company to transport again through the Maye village, which we opposed on the grounds that the Ministry of Environment had issued a memorandum that no ore should go through the villages. And if you are using the village network, which means roads around it, see that they are properly strengthened and they have got carrying capacity. Now today the court recorded that out of the 26,000 metric tons of ore that was permitted to be transported by an order of 28th of December 2023, the company had started transporting on the 8th of January, and from 8th of January till 17th of January, they had already transported 17,000 metric tons of ore. So only 5,900 was left balance. And the court felt that although the villagers were prima facie entitled to relief, looking at the fact that 3/4 had already been transported, the court said that the balance 5,000 only and nothing more can go through Maye villages with certain conditions. One very important condition was that instead of the 230 trucks which were transporting through the village, there would be only 50 trips per day. They also reduced the timing to 10 a.m. to 12 noon and 2 p.m. to 5 p.m. आमची बाजू धरलेली आसा की हो जो ट्रान्सपोर्टेशन आसलो तो दोनूय डिपार्टमेंटांच्यान प्रॉपर परमिशन नासले आनी ते विदाउट प्रॉपर परमिशनाच्यान ते ट्रान्सपोर्टेशन करीत म्हणून हांव एक क्वेश्चन तुमच्या माध्यमाच्यान करूंक शकता डेप्युटी कलेक्टराक पीए आनी मामलेदारांक की तुमी खंयच्या बेसचेर आमकां थंयसर एरेस्ट केल्यात। हे जे आमकां एरेस्ट केल्या पळय ते इलिगॅलिटीज धरल्यान आनी तुमी एरेस्ट केला। ही तुमची सामकी चूक आसा। हे कोर्टान आयज दाखोवन दिल्लेलें आसा आनी आयज कोर्टान क्लियरली सांगलेलें आसा। आयज आमकां अशें दिसलें हांगासर कोर्टान
की पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आणि मायन्स डिपार्टमेंट एकामेकाचेर झुकलतात की आपण दिवंक ना परमिशन आणि तेणी दिवंक ना परमिशन दिलें कोणी तर म्हणजे हांगासर खंयसर तरी गॉडफादर आसा त्याच्या गॉडफादराच्या आशिर्वादान हांगासर इलिगलिटीज चालू आसा हे आयज हायकोर्टान हांगासर बंद केल्लेले आसा आमी खरोखरच मयाकर वटेनच्यान आमचे फार्मर्स एसोसिएशन आसा तशेंच बाकीचे नागरीक बाकीचे सपोर्ट्स जे आसा पळय त्यांचे हांव अभिनंदन करूंक सोदता आनी त्यांचे धन्यवाद म्हणूंक सोदता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. वास्कोत मोडको जुगार नेटान चलता. भंय नासतना दिसा उजवाडा दुकान वा गाड्यांचेर मोडको सुरू आसता. मात मडक्याचेर कारवाय करपाक सरकारी यंत्रणेक आजुनूय यश आयिल्लें ना. पळयात खासा रिपोर्ट. राज्यांत मटको जुगार बरो चलता. वचत थंय मटक्याची दुकानां दिसून येतात. त्या मटक्याच्या जुगाराक लागून घराबे लुकसाणात गेल्यात. पयशांचो इबाड जाता पूण सरकार कानार केस ओडून ओग्गी आसा. अशा वेवसायांक सरकार तेंको कित्याक दिता तेंच कळना. मटको जुगार बंद जाल्यार खुबशा लोकांचे जिवीत बदलतले. वास्को शारांत वेगवेगळ्या सुवातेंचेर मटक्याची दुकानां दिसून येतात. ती मागीर वास्को थिएटर, पालिका, मार्केट आनी हेर सुवातो आसूं बिंदास मडको जुगार चलता. आयज वास्कोन आमी पळयता की खंय बारीक बारीक जाग्यांनी तशेंच ओपन स्पेसात इतले मटक्याची शॉपां चालू आसा आनी खंय तरी हेचेर कांयच कोणाचो कंट्रोल ना. आनी आमी वाटेर वयता जाल्यार तुमी पळयतले की जशें जनरल स्टोर आसता वास्कोन तशेंच मटक्याची शॉपां जाल्लेली आसा. आनी जी मटक्याची शॉपां जाल्लेली आसा ती आसा पूण एक रोड सायडीनूय तुमी पळयतात तेवूय रोड सायडीनूय मटके भरयतात आनी हेचेर कोणूच कांय एक्शन घेयना. आनी जेन्ना हेचेर एक्शन घेतात ह्या तुका आनी आमी पळयता की रोखडेच 4 दिसां मागीर परत आसलेले तशेंच सुरवात जाता. खंय तरी हेचेर एक स्टॉप हाडूंक जाय. नाजाल्यार जशें एक मिनिस्टरान म्हणलेलें की मटक्यांक खंय तरी लिगली करपाचें. एक तर हांकां लिगल करा नाजाल्यार इल्लिगल आसा जाल्यार टोटली बंद करा. वास्कोच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर शुभम पिवळे. जुवारी इंडियन ऑयल कंपनीच्या भुंयगत पायपलायनींतल्यान माटवे दाबोळेच्या बायांनी झिरपयल्ल्या पेट्रोलियम पदार्थाची म्हायती उपलब्ध ना असो खुलासो गोंय प्रदूषण नियंत्रण महामंडळान केला. थळव्या लोकांनी मागयल्ल्या RTIंतल्यान ही म्हायती सामकार आयली. प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाचो खुलासो म्हटल्यार लोकांच्या दोळ्यांक उदक लावपाचोच एक प्रकार आशिल्ल्याचे चिखलेचो आदलो सरपंच प्रताप मार्दोळकरान केला. फाटले 2.5 म्हयन्या आदीं माटवे दाबोळे हांगासरल्यो बायो पेट्रोलियम मेस्तुरात आशिल्ल्या पदार्थांक लागून जाल्ल्यो. 3 म्हयने जाले तरी अजूनय ही समस्या सुटावी जायना. हे घडणुके विशीं आतां एक धक्को दिवपी गजाल सामकार आयल्या. ती म्हणल्यार प्रदूषण नियंत्रण मंडळान केल्लो खुलासो. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कोतान माटवे दाबोळेच्या बायांनी झिरपिल्ल्या पेट्रोलियम पदार्था विशीं आपल्याक कितेंच खबर नाशिल्ल्याचे प्रदूषण नियंत्रण मंडळान म्हटलां. म्हायतीच्या अधिकारा खाला मागयिल्ल्या म्हायतेन हो प्रकार सामकार आयला. आता ह्या प्रकाराक लागून थळाव्या लोकांनी तिडक उक्तायल्या. प्रदूषण नियंत्रण मंडळ लोकांच्या दोळ्यांक उदक लायता असो आरोप चिखलेचो आदलो सरपंच प्रताप मार्दोळकरान केला. RTIचो म्हाज्या हातीन जो रिपोर्ट आसा RTI पोल्युशन कंट्रोल गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा कडल्यान मेळ्ळा तो. त्या RTIचो जर रिपोर्ट पळयत जाल्यार पांयाची तिडक मस्तकान पावता पळय ती भावना मनान निर्माण जाता. कारण तेंच्यांनी दिलां कितें विचारलें डिटेल्स ऑफ प्रिकॉशनरी मेजर्स एडॉप्टेड फ्रॉम 27 नोव्हेंबर टील डेट. ते कितें म्हणटा नो डेटा अवेलेबल. हें पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचें काम न्हू काय कितें. खंय पोल्युशन जाता थंय वचून तेचेर वॉच दवरप किंवा सुपरवायज करप. लोकां खातीर कितें करपाक पोल्युशन बोर्ड ना. फक्त पोल्युशन बोर्डा कडेन बसल्या टेबलार थंय व्हरून सगळें दिवप आनी मागीर तांकां विचारप आनी तोय तुका रिपोर्ट खरो येतलो काय ना कितें. आतां प्रश्न असो जाला पोल्युशन बोर्ड पणजेन ऑफिसान बसून करता कितें काम. तांकां रिपोर्ट जेन्ना तेणी मागयलो तो डेटा आपले कडेन ना म्हणटा. कित्याचो प्रिकॉशनरी मेजर्स अडॉप्टेड असले भानगडीन तेणी कितें प्रिकॉशनरी घेतला म्हणजे ताका जनतेचें पडलेलेंच ना. हे जनतेच्या टॅक्साच्या पेमेंटाचेर जगतात आपलें घर चलयतात हें तेणी उगडास दवरपाक जाय पयली गोश्ट. दुसरो प्रश्न नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ ऑफिसर्स डिप्लॉयड नो डेटा अवेलेबल. कितली निश्काळजीपणां हे मनीस दाखयतात हें हेचे वयल्यान प्रूफ जालां. रिजन एज पर रिकॉर्ड फॉर द एडल्टरेशन ऑफ वॉटर वेल्स इन माटवे दाबोली ते म्हणटा डेटा अवेलेबल ना. ते कित्याक लागून पेट्रोल ह्या बांयनी देवलां दाबोले माटवे दाबोले गांवांत हो डेटा तेंचे कडेन ना. मागीर ते कितें करता. आतां 2-2.5 म्हयने जाले 3रो म्हयनो लागपाक येयला अजूनय जर हेंचे कडेन ना जाल्यार फाल्यां जर कसलो डिझास्टर जालो जाल्यार कितले लोक मेल्या उपरांत डिझास्टर मॅनेजमेंट यूज करतले. पोल्युशन कंट्रोल हालचाल करतली. हें चलना कितें. सरकारान हेचेर लक्ष दिवपाकूच जाय
आणि आमच्या दाबोलेच्या लोकांनी तांकां कळपाक जाय की कितें चलना पळय तें. आज तुमकां हांव दाखोवंक सोदता तें दाखोवंक सोदता कॉपी ऑफ आनी एक तुमकां कॉपी ऑफ द FIR इफ फायल्ड अगेन्स्ट द पेट्रोलियम पायपलायन कंपनीज नो डेटा अवेलेबल म्हणटात. हो RTI एक्ट ह्या कायद्या प्रमाणे जेन्ना असल्यो काही RTI एक्टाच्या अंडर तेंचे कडेन एप्लिकेशनां वयता तेंची जबाबदारी जावन आसता की तेंच्यांनी तें RTI एप्लिकेशन ट्रान्सफर करपाचें आसता प्रत्येक डिपार्टमेंटाक जाका तें कन्सर्न डिपार्टमेंट लागता. हांगा पुलीस डिपार्टमेंट लागता. पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाची जबाबदारी असली तें लेटर ट्रान्सफर करपाक, म्हणजे हांकां पडलेलेंच ना. हांगासर पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान आपलो रिपोर्ट फायल केल्लो आहा, सॅम्पल येल्लें, आनी तितूर काही गोश्टी मेन्शन केल्यात. तितूर एक आमकां गोश्ट दिसता हांगासर की खूब कंटामिनेट जाला, पोल्युशन खूब जालां बांयच्या उदकान आनी सभोवतालच्या दाबोलेन. एसेनॅप्थालायन हो जो प्रोडक्ट आसा तो प्रोडक्ट प्रत्येक बांयत मेळ्ळा आनी हो प्रोडक्ट म्हाज्या म्हायती प्रमाणे गुगल इन्फॉर्मेशन सांगता आमकां त्या प्रमाणे हो प्रोडक्ट प्लास्टीक करपाक वापरतात आनी तेतूर खंय बारीक क्रिस्टल तयार जाता, क्रिस्टल टायप कितें तयार जाता. आतां म्हाका एक सांगूनी सरकारान आनी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान जेन्ना तुमचे कडेन हो रिपोर्ट पावलो तेन्ना तुमी कितें मेजर्स घेतले? नाफ्ता जे घेता हें लोकांक परमिसेबल ना कंज्यूम करपाक. अरे तुमी कितें सांगपाक सोदतात? लोकांक पिशान काडटात. जेंचे कडेन म्हायती ना ते तर म्हणटले कांय ना दिसता, ऑथॉरिटी सांगता, पण हितूर तुमी बरोवन दितात, तुमी निश्काळजीपणा दाखयतात. सरकारा कडेन इन्फॉर्मेशन तुमी धाडटा काय ना तें म्हाका कांय कळना, काय तुमी फक्त थंय बसून खुर्च्यो तापयतात? अरे बाबा हेचेर कितें तरी एक्शन घेयात. वयर जो लेयर आसा तो आमी आतां बांयसून काडला. हो लेयर पेट्रोलियम आनी नाफ्ता प्रोडक्ट न्हू जाल्यार कितें? हांव चॅलेंज करता त्या ऑथॉरिटीक. ते म्हणटा परमिसेबल लेवल आसा किंवा परमिसेबल लेवल ना, तुमी हो ग्लास भर प्रत्येक ऑथॉरिटीन जे जबाबदार व्यक्ती आसा तेणी येवन हो ग्लास भर आमी काडून दिता तें उदक पिवचें हे बांयचें. मागीर आमी मान्य करता की हितूर कांयच ना. आसा तुमची हिम्मत आनी प्रेसाक फुड्यान दवरून पियात. सगळ्या प्रेसाच्या ट्रान्सपरन्सी सगळी आसुनी. अरे कित्याक लोकांक फटयतात तुमी? हे फटोवपा शिवाय आनी कांयच चलना. गोमंतक TV खातीर दाबोळेच्यान शुभम किरोजी. स्मार्ट सिटीच्या कामाच्या दर्ज्यावयल्यान पणजे महानगरपालिकेची बसका बरीच तापली. स्मार्ट सिटीच्या कामाच्या दर्जाचे ऑडिट करपाची मागणी विरोधी नगरसेवकांनी केली, पूण बापाय भशेन बाबूश मोन्सेराताचो पूत आनी पणजेचो महापौर रोहित मोन्सेरातान स्मार्ट सिटीच्या दर्ज्याबाबत आपले हात साफ केल्यात. स्मार्ट सिटी आनी कन्सल्टंटाचेर कामाचो दर्जो निबून आसा. मुख्यमंत्री स्मार्ट सिटीच्या कामाचेर देखरेख दवरता आनी तोच त्या कामाचो दर्जो निश्चित करतले अशें सांगत रोहित मोन्सेरातान आपली जबाबदारी मुख्यमंत्र्याचेर धुकल्ल्या. We were in the meeting with CM. When CM called all of the departments, he called all the owners of the companies, everybody. So he had declared that May 31st was the deadline for completion of all of the works. And after that, Minister and CM are looking after the issues. So they've been having regular meetings and everything. So 31st May is the deadline, and it should be completed by then. While there is a lot of hurry. We've noted quality issues. We've been writing to the smart city also now. What Minister and CM are saying is correct. They have been consultants appointed for 8 crores. They should technically be doing their jobs also. Now there are engineers from the various departments also. They also are there. So we'll check and see. Now CM said he's handling everything. So hopefully everything should improve. The quality audit thing, would you take up with the CM, which is being demanded by the... Because during the meeting we mentioned that there were issues and everything also now. So they will take up those issues also. No, obviously we want all the work to go out to be done properly also, right? So wherever there are issues also, I'm sure the engineers will be rectifying whatever issues are there also now. So we'll correct it as and when it goes. करपाचें कित्याक फाल्यां सगळे टायर पेवर्स बसून कॉन्क्रीट करून जेन्ना ते सगळे भितर काम जातलें वयर चकचकीत दिसतलें, भितर कांय कितें आहा तें कांय घडचें ना आनी मागीर कांयच तुका क्वॉलिटी चेक करून मेळची ना. पूण हांवें मागलां की आतां जें फोडलेलें आसा जें काम केलां कित्याक क्युरींग जायना कांयच ना आमी पळयता ते आमचो इंजिनियर आसा आमचो स्टाफ आसा तांकां घेवन एक ऑडिट तयार करचें. जे इन्वेस्टिगेशन जावंक जाय, हांव फायनान्शियल इन्वेस्टिगेशन गव्हर्मेंटान करचें म्हूण मागता. दोनूय ऑडिट जावंक जाय, फायनान्शियल आनी क्वॉलिटी ऑडिट, हे दोनूय कंपल्सरी जावंक जाय. कित्याक कोरोनानी पयसो तो खंय गेला लोकांक कांय खबर ना.
गोंय भलायकी क्षेत्रात पयलो मॉडेल जावन आसा. जशें 70th सॅटॅलायट ओडीपी आसा तशेंच विधानसभा सुरू जावच्या पयलीं शिवोले वाठारात सॅटॅलायट ओडीपी सुरवात करतले अशें आश्वासन भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन दिलां. लोकांक विश्वासात घेवन नगर नियोजन खाते निर्णय घेतले अशें मंत्री विश्वजीत राणेन शिवोलेच्या प्राथमीक हेल्थ सेंटराच्या नव्या इमारतीच्या उक्तावणा वेळार सांगले. ह्या वेळार शिवोलेची आमदार डिलायला लोबो, आदले आमदार दयानंद मांद्रेकार आनी हेर वांगडी हजर आशिल्ले. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आणि ब्रेका उपरांत पळोवया फुडल्यो खबरो. खंय वचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. हर्ष बेटा ABCD सुना ना. A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, M for मटर paneer, P for potato paneer. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार. सुहाना मजा आ गया. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आम्ही बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आम्ही तुमचे खातीर लढतात, आम्ही तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. ब्रेका उपरांत येवकार आतां पळोवयात फुडल्यो खबरो. गोंय भलायकी क्षेत्रात पयलो मॉडेल जावन आसा. जशें 70th सॅटॅलायट ओडीपी आसा तशेंच विधानसभा सुरू जावच्या पयलीं शिवोले वाठारात सॅटॅलायट ओडीपी सुरवात करतले अशें आश्वासन भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन दिलें. लोकांक विश्वासांत घेवन नगर नियोजन खाते निर्णय घेतले अशें मंत्री विश्वजीत राणेन शिवोलेच्या प्राथमीक हेल्थ सेंटराच्या नव्या इमारतीच्या उक्तावणा वेळार सांगले. ह्या वेळार शिवोलेचे आमदार डिलायला लोबो, आदले आमदार दयानंद मांद्रेकार आनी हेर वांगडी हजर आशिल्ले. दिलेला हांव स्पेशली सांगूंक सोदता की आमी जे सॅटेलायट ओपीडी आमी 70 चालू केल्या ते सॅटेलायट ओपीडी ह्या म्हयन्यात एसेंब्लीचे पयलीं आमी शिवोली आमी चालू करतले. म्हणजे गोवा मेडिकल कॉलेज ट्राफीक PHC एक्झिक्युटीव चेकअप लोकां खातीर फ्री आमी करपाचो आमी ठरयल्लें आसा. पूण ते स्ट्रक्चरली कशें घालपाचें, तेजो खर्च कितलो येतलो सरकाराचेर, हेजेर लक्ष आमचें आसा. गोवा मेडिकल कॉलेजचे डॉक्टर्स आनी DHSचे डॉक्टर्स एकदम बरें काम करतात. मॅडम तुम्ही म्हाका हांगा संदी दिली, हांगा येवपाक. ते जे पॉलिसीज काडले ते लोकांच्या हितान काडलेले आसा. जे शिवोली जातले ते मॅडम दिलेला सांगता, काय पंच सांगता, काय सरपंच सांगता, तेच जातले. म्हाका जाय ते जावचें ना. हांवें ऑलरेडी निर्णय घेतलेलो आसा की लोकांक बरोबर घेवन कितें आहा तें TCPचें कितें आहा तें करपाचें. जे पंचायतीक जाय ते पंचायतीक जातले, ते आमदाराक जाय ते आमदाराक जातले, जिल्हा परिषद मेंबराक दिसता की आपले ओपिनियन हे आपले ओपिनियन तेच जातले. तुमच्या हातींत सगळें हांव सोंपून ज्या तरेन आमकां फुडाकार घेवन फुडें वचूंक जाय हे तुमकां बायपास करून कांयच जावचें ना. बाकी मंत्री कितें करता म्हाका खबर ना, पूण हांव जो मंत्री आहा फॉरेस्टाचे हांगा ह्याच परिसरांत प्रायवेट फॉरेस्ट लागल्या कितलेय लोकांच्या घरांत.
हांगे 400 स्क्वेअर मिटर 500 स्क्वेअर मिटर असं गाव प्रायव्हेट फॉरेस्ट जाले जे प्रायव्हेट फॉरेस्ट ना आणि ह्यो सगळ्या गोष्टीचेर परत एकदा चौकशी जावपाची गरज आसा. ऑफिसराक हांवें सांगला वचून पयलीं पळया एअर कंडिशन ऑफिसर बसपाचे ऐवजी गांवांत वचून पळया की ते परिस्थिती कितें आसा ते लोकांक त्रास कितें जाता पंचायत बॉडी कॉन्फरन्साक घ्या आमदार कॉन्फरन्स घ्या आनी मागीर रिपोर्ट तुमी सादर करा. मागीर एंटिटी कितें आसा काय कोर्टाचे भंय 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 म्हणून घेवन कोर्ट काय म्हणना कोर्ट म्हणटा ते फॅक्च्युअल पोजिशन आमकां दियात आनी आमी तें मानून फॅक्च्युअल पोजिशन दिवपाचो आमचो प्रयत्न म्हणून आयज तुमकां सांगता कितें शिवोलीन खुबशे कडेन प्रायव्हेट फॉरेस्ट लागून कोणी तरी घालून सोडून दिल्या कोण पावलो नाही काय म्हाका खबर ना आनी म्हणूनच ह्या सगळ्या गोष्टीचेर आमी फॉरेस्ट आसूं काय टावन प्लॅनिंग आसूं काय आमचे हेल्थ डिपार्टमेंट आसूं लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन ह्यो सगळ्यो गोष्टी फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. परत एकदा हांवें 2 व्यक्तींची नांवां घेतलीं. तुमकां कितें आसलें त्या व्यक्ती कडेन ते व्यक्ती पूर्णपणे आमचे डिपार्टमेंट सांबाळटले. न्यूझीलंडाचो ओपनर बॅट्समॅन फिन एलनान एक वर्ल्ड रिकॉर्ड केलेलो आसा. एका डावांत 16 सिक्सरी मारून एलनान विक्रम नोंदयलो. पाकिस्ताना आड T20 मयातले तिसरे मॅचीत ताणें हो पराक्रम करतना 62 बॉलात 137 धांवड्यो केल्यो. हाचे आदीं अफगाणिस्तानाच्या अझरतुल्लान आयर्लंडा आड 16 सिक्सरी मारिल्ल्यो. आधुनीक काळात बायलां सगळ्या क्षेत्रांत काम करतना दिश्टी पडटात. ती कामां मागीर घरांतली आसूं वा भायली. बायलां सकारात्मक विचारान फुडें सरतना दिसून येतात. हॉटेलांत हावसकीपिंग म्हणून काम करपी केळशेच्या एका बायलेन पिंक रिक्षा काडली. दक्षिण गोंयची पयली बायल पिंक रिक्षा चलोवपी. पळयात बायलांक आदर्श घालून दिवपी ह्या बायलेची काणी. बायलां दर एका क्षेत्रांत काम करून समाजात व्हडमानान जगतना दिश्टी पडटात. केळशेच्या एका बायलेन हेर बायलांक आदर्श घालून दिला. हॉटेलांत हाऊसकीपर अटेंडंट म्हूण काम करपी हे रॉस्फिन रॉड्रिगेज बायलेन पिंक रिक्षा काडल्या. स्वताचो कसलो व्यवसाय सुरू करपाच्या हेतान हे बायलेन व्हड हिम्मतीन रिक्षा काडल्या. फकत रिक्षा काडूना जाल्यार ती स्वता रिक्षा चलयता. आनी मुगे रिक्षा हे मोबोर मारगांव आनी अशें करून क्लोज बाय आनी ती इलेक्ट्रीक लायटीचेर चलता. आनी ही घेवपाक म्हाका पयलें मुगे भावान हें केलां मुखार काडला. मागीर हांव मातशें हें जालें कितें चेवळ्यो अशें को चलयना बायल अशें को चलयना. हांवें मुगे फ्रेंडाकूय जालें मुगे भाव अशें सांगता. भावान फ्रेंडान मुगे फॉट हें केलें म्हाका आनी इनकरेज केली की आमी आनी मुगे भावान आनी मुगे फ्रेंडान म्हाका हेल्प केला सगळी पेपर वर्क बी करपाक. पेनजीप बी वचपाक EDC 2 घेयला हांवें. हांव पयलें आमगे हॉटेलाक हावसकीपिंग करतालें. मागीर हांवें म्हळ्यार हांव मुगे हेचे भावान आसलें तशें म्हाका थोडी कार्य केली आनी हांव मुगे धाकलें बिजनस ओपन करता म्हणून हांवें हें केलें फॉर्ड केलें आनी हो रिक्षा घेयलो. आनी आतां म्हाका हो 5 म्हयनो रिक्षा चलोवपाक आनी हांव हुशार आहा. एकदम बरें जाता रिक्षा चलोवपाक. वो दुसऱ्यांगे सगळ्यांगे टायम साफ ते करपाक. पंचायत घराबो आनी इश्टांच्या आदारान तिणें EDCच्या लोनाचेर रिक्षा घेतली. भावान रॉस्फिनाक 8 दीस रिक्षा चलोवपाक शिकयली. रिक्षा शिकले उपरांत लागसल्ल्या गांवांत रॉस्फिन भाडें मारपाक लागली. आतां दाबोळे विमानतळा लेगीत रॉस्फिन भाडें घेवन वता. बेस्ट सारको ती सगळी म्हाका टायम साप माताय. आमकां दुसऱ्या बायलांकूय ती उमेद केल्या अशें करून आनी मुखार आमी अशें करून घेवपाक हें कोतली ट्राय कोतली. सगळी जावं बायलो जावं आमगे गांवचे लोक बायल लोक हिंगा मारगांव देखून गेल्यार सगळे हॉट नागो देखून टायम साप करता. फर्स्ट लेडी इन सावथ गोवा पिंक रिक्षा ना कोण आसली हांव भितालें मागीर मुगे भावान म्हाका हें केलां शिकयल्या. एक 8 दीस देखून भाव म्हजो बरो आहलो. मागीर आनी एक 8 दीस देखून हांव भाव घेवन हांव गेल्लें. मागीर आतां जाता मोकळें. गिराक सद्या चड ना कित्याक ती पयस वचना. गिराक जाय जाता पूण पयस मागताय. मागीर पूण चार्जींग पॉयंट बी ना सो हांव भोगलेरी हें कोता हिंगसोन एअरपोर्ट देखून वयता. स्वताचो व्यवसाय सुरू करून स्वताच्या पांयार उबें रावन खूब बरें दिसता. दर एका बायलेन फुडें सरपाक जाय.
आपलो स्वताचो वेवसाय सुरू करपाक जाय असो संदेश रॉस्फिनान दिला. बायलांनी मुखार सरपा आनी ट्राय करपा आपल्या पांयाची उब रावपा आनी आपल्यागे घर सांबाळूंक भुरग्यांक ओके दीस डेली ब्रेड मेळटा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरांग प्रभू मलकर्णीकर. फटीच्यो गजाली लोकां मदीं रुजप हें भाजपाचें तंत्र आसा. लोकसभेच्यो दोनूय सुवाती भोवमतान जिखतले अशें मुख्यमंत्री दावे करता. मात काँग्रेस लोकांचेर उमेदवार लादचे ना जाल्यार भोवमतान वेंचून येवपाची तांक आशिल्लो उमेदवारूच उमेदवारी लढयतलो अशें काँग्रेसीचे नव्यान नेमिल्ले गोंय प्रभारी मणिकराव ठाकरेन सांगलें. गोमंतक टीव्हीच्या सडेतोड नायक ह्या कार्यावळीत ते उलयताले. मी तेच सांगितलं की लोकांच्या मनामध्ये खोट्या गोष्टी रुजवायच्या आणि हे रुजवायचं की आम्ही निवडून येऊन राहिलो, आम्ही 1 लाखाने आणि 60,000ने निवडून येणार. हे एक प्रचारचा फंडा आहे लोकांमध्ये मेसेज देण्याचा की आम्ही निवडून येऊन राहिलो. आता यांनी स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी जर त्या ठिकाणी सगळे हे दाबण्याचं हे केलं, 60,000 किती पडायचे कोणाकडे, तर स्वतः त्या ठिकाणी दाबत असेल तर ते जनतेच्या मनामधलं त्यांचे सांगू शकेल. पण जनतेच्या मनात काय आहे हे मुख्यमंत्री झालेत म्हणून त्यांना सर्वज्ञ आहेत आणि जनतेचं मन मी त्या ठिकाणी स्पष्टपणे ओळखतो असं म्हणणं म्हणजे ते हास्यास्पद आहे. आणि हे त्यांना माहीत आहे की गोवा एक सगळे धर्मातील सगळी लोक या ठिकाणी आहेत आणि गोव्याकरता जे पंडित जवाहरलाल नेहरूपासून इंदिराजीपासून सातत्यानं या ठिकाणी गोवा याची संस्कृती इथला इतिहास हा राहिला पाहिजेत हे याचं प्रेम सुरुवातीपासून काँग्रेसचं गोव्यावर आहे. तर तशा प्रकारची भूमिका काँग्रेसच्या नेतृत्वानं वारंवार घेतलेली आहेत. तर गोवेकर जनता यावेळेला आम्हाला खात्री आहे की काँग्रेसच्या बाजूनं मतदान करतील. या आशिल्ले गोमंतक टुडे हे बुलेटिन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनात पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमचे कडेन खबरी हाडीत आसता, ज्या कडेन न्यूज येत असतात. वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली. अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें. त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला. त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कुडी मेळ्ळा. देशांचो फुडलो तपास चालू आसा. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका. तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा. युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणे